मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 29 वोळ 32 ते 28. ते वचना फुडें ओवचीत देंवचार बसलेल्या एका मनशाक ताची सोरची घेवन आयली आनी देंवचार काडटच मनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेच पळोवंक ना. पूण फारिझ्यो म्हणूंक लागले, हो मनीस देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देंवचार काडटा. सगल्या नगरां गांवांनी भोंवून जेजू ताच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सोर जिनसाचो पिडा रोग बरो करतालो आनी लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन ताचे विशीं तो चुचुत्तालो, कित्याक गवंडी नासलेल्या मेंढरां भाशेन त्यो धवताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो. तेन्ना शिसाक ताणें म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावरादी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणें मळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.